मनोहरभाई पर्रीकार हे गोंयचेच न्हय तर म्हाका दिसता संपूर्ण देशाचे एक खूप व्हडले नेते आशिल्ले आणि तांच्या कामगिरी बद्दल आमकां सदांच एक आत्मीयता आणि अभिमान आशिल्लो. काल काही जो अनफॉर्च्युनेट कमेंट्स तांचेर केले गेले किंवा तांणी पणजे खातीर कितें केला कितें करूना हाजेर जे काही प्रयत्न जाले ते म्हाका दिसता एकदम घृणास्पद आसात, निंदनीय आसात आणि सत्याची कास सोडून आसात. म्हाका दिसता मनोहरभाईंचे कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आसूं एज मुख्यमंत्री किंवा पणजे खातीर एज MLA तशेंच देशाचे रक्षा मंत्री म्हणून तांणी जी कामगिरी केली ताज्या बद्दल म्हाका दिसता तांकां सदांच लोकां कडल्यान प्रेम आणि आदर मेळ्ळो. ह्याच तांचें काम पळोवन स्वता प्रधानमंत्र्यांनी श्री नरेंद्र मोदीजींनी तांकां आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणले आणि हे म्हणटा आसतनाच तांणी तांकां पद्मभूषण हे तांकां मरणोत्तर तांकां ही पदवी दिली आणि म्हाका दिसता हे खंयचेच तांणी जर काम करूनाशिल्लें जाल्यार जावचें नाशिल्लें. तर म्हाका हे सांगीन दिसता की जांकां कोणा मनोहरभाईचेर आक्षेप घेवपाक जाय तांणी ते जेन्ना कार्यावधींत आशिल्ले तेन्ना करपाचो आणि तेन्ना तांच्या विरोधान इलेक्शन लढून हे लोकांक सांगपाचें. पण आज जेन्ना ते उत्तर दिवपाक ना तांकां वचून 5 वर्सां जाल्यां तांच्या बद्दल ही केल्ली विधानां म्हाका दिसता एक प्रत्येक कार्यकर्त्याक दुखोवपी आसा. आणि हांव जेन्ना प्रत्येक कार्यकर्त्याक म्हणटा म्हाका दिसना खंयच्याच भाजपा कार्यकर्त्याक मनोहरभाईचेर केल्ली क्रिटिसिजम पचनी पडल्या आणि कोणूय आसूं मागीर तो म्हणजे प्रत्येक भाजपाक गोंयान रुजोवपाक जो मनोहरभाईचो एक रोल आसा तो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो ठरला. आणि मनोहरभाई जर सारखे जर निस्वार्थी लिडर नाशिल्ले जाल्यार गोंयान BJP सत्तेर येवची नाशिल्ली. तर त्यामुळे आज सत्तेर येतकूच लोकांक उलोवपाक सोंपें पण सत्तेर हाडपाक तांणी केल्ले अथक परिश्रम आणि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांचो आशिल्लो तांचेर विश्वास म्हाका दिसता हो सदांच याद दवरचो. आणि त्यामुळे एक मनोहरभाई सारख्या नेत्याक तरी आमी राजकारणा खातीर क्रिटिसिजम करचें न्हय इतलेंच म्हाका मागन दिसता. देव बरें करूं.